सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आज आमी किरीत भाशेन मिसाची भेट समरुमता माउंट कार्मल समुदाय देवसोवा पिकेन सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसोवा ग्रांत सगलीं देवसोवा रावतले आमच्या भावा भयणां खातीर आमी किरीत भाशेन मागता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी तांच्या कुटुंबान आसलेले सगली पेस पिडा पयस करून जे कितें ती आपूण आवडटात ते सायबीण मायचे मजतीन तांकां मेळो म्हूण तांचे खातीर मागुया. आज जल्माचो दीस लाविनो फेर्नांडीस तशेंच हिलारियो आनी लिबरेटा डिकॉस्टा आनी फामील आपले बरे भलायकी खातीर मागूंक लायता. ह्या आमच्या भावा भयणांचे देवान आशिर्वाद घालून तांकां बरी भलायकी दिवं म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच आमचे जण एकल्याच्या भुरग्यां खातीर मागुया, कित्याक आयचो विशय जावन आसा कुटुंबाचें व्हडतेपण सांबाळून मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. तर आमच्या आवय बापाय खातीर मागुया, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. आयच्या नोवेनाचो विशय कुटुंबाचें व्हडतेपण सांबाळून मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव करुया. आमी सगलीं एका कुटुंबांत जल्माक आयल्या. कुटुंब आमची मुळावी पवित्र सभा. कुटुंबांत आमचे मिसांव फुडें व्हरतना जेजूचो पवित्र कुटुंब आमकां एक उत्तम देखीचो नमुनो. मारिया आनी जुजे कुटुंबाच्या आनी उस्क्या खोंतीच्या घडयांनी सदांच एकामेकाक सांगात दितात. आमच्या कुटुंबांनी घोव बायलेन एकामेकाक मानान लेगून एकामेकाक बोगसून आनी खालतिकायेन एकामेकाची सेवा करूंक, तशेंच आमचीं भुरगीं आमकां देवाचें व्हड देणें. तांकां मोगान वागूंक आनी आमच्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक आनी वडिलांक फावो तो मान दिवन तांकां खालती रावूंक आनी हे वरवीं आमचें कुटुंब फडाबरीत करूंक आमची जण एकल्याची जबाबदारी. मोगान पाळूंक वावरूंक आयज आमी
टिचर्स डे वो शिक्षकां दीस पाळटाव. सगळ्या शिक्षकां पासत मागुया तांणी आनी आमी शाळेचे कार्य खोलायेन वळखूंक आमच्या भुरग्यांक बरी शिकवण दिवंक वावरूंक मारयेचे विनवणेन आमकां सगल्यांक कृपा हे मिसाचे भेटेन मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा मदर ट्रेसा ऑफ कोलकाता हाची परब समोरुमता. आज आमची आखेंत एक आमी किरीत भाशेन शिक्षकांचो दीस मनयता. ह्यो दोनूय परबो आमकां गरजेच्यो, कित्याक शिक्षका विशीं आमी जाणाव ती आमकां ल्हानूच आसतना आमच्या जिवितांत जाणवाय दिता, जाणवायेन आमकां वाडयता. आज आमचे सगळे टिचरांचो आमी उगडास करुया. आमकां शिकयल्यांत, जी कोण मरून गेल्यांत, जी कोण जाणटी जाल्यांत, जी कोण आजून जिवी आसात, देवान तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक. तशेंच मागुया सगळे मिशनरीज ऑफ चॅरिटी आमच्या माद्री भयणां पासत ओदीक वावर जो सेवे चाकरेचो, ओदीक वावर दुर्बोडांचो, ओदीक वावर कोळकारांचो तांणी मोगान करूंक तांकां त्या जेजूची कृपा आनी सायबीण मांयची मोजत दी म्हूण तांचे खातीर मागुया. आनी पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, कुटुंबान आमी जियेतना जायते फावटी एकामेका सवे भासाभास करूंक आमी विसरल्या. एकामेकाक आवय बापूय कशी वेळ आमी दिवंक ना, भुरगीं कशी आमच्या आवयक मान आनी रेस्पेद आमी दिवंक ना. आमच्या पातकांची हे वेळार खालतिकायेन थोडो वेळ उगी रावया, हात जोडुया आनी आमच्या पातकांचो उगडास करुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान दिसान वायट आदरान बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यूं सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुरवंडरा भाग्योंत त्रेसा कोलकाताच्या तुजे विस्वाशी आंकवारीची परब आज आमी संतोशान समोरमता. जेजूच्या मोगान दवरलेलो आंकवार बेस मानान लेखूंक आनी आमच्या दर एकल्याच्या बेसांत ओतम्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्या वरवीं एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयचेय सत्याक गोट कोत्ता. जो बापायक मान दिता
तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपले आवयचे समाधान कोत्ता तो सर्वेस्पराची समृद्ध पाळटा. म्हज्या पुता, तुजे बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दूख दिवं नाका. तो गिन्यानान अस्कोत जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोटाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. बापायन दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचो ना. पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक उपयोगाक पडटलो. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती, सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या गोदचे वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाली परी फुंटोली तुजें घराणें. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोनातान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यान तुजी नातरां पोंटांक पळोवंक तुका फावो मेळटलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. उद्गार. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे पोरबेक जेरुसल्या वेतालो. आनी तो 12 वर्सांचो जाल्लो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी पोरबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कोडो नासतना भुरगो जेसू जेरुसल्यान फाटीं रावलो. पूण सोयऱ्या दायऱ्या आनी तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली. आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पडून ती अजाप जाली. आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय,
कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्याव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नासरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ तो महानी. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी नोवेनाचो 7वो दीस समोरुमताव. आनी आयचो दीस कितें भाशेन म्हत्वाचो दीस, कित्याक आयचो विशय आमी घेतला तो जावन आसा कुटुंबाचें व्हडतेपण सांबाळून मारये भाशेन जेजूचो पाटलाव आमी करुया. एक धाकटुली घडणी एका मनशाच्या जिवितांत जाल्ली ती तुमकां कळयता. अकस्मात तो रावतालो थंय एक उज्याचो व्हडलो आकटो कोमेसालो. आनी लोक धांवीन वचूंक लागलो. आपलें घरदार सांडून ताणें आपल्या बायलेक आनी भुरग्यांक घेतली आनी तो जागो सुरक्षीत खंय लिपतली काय म्हणून तो सोदूंक भोंवतालो. अशें आसतना लोक आपआपली मोटरां घेवन वचूंक लागलो. ह्या मनशा लागीं मोटर नासलें, पूण एका जाग्यार ताणें मोटर आसलें तें पळयलें. हे मोटराक ताणें जाय तो वेळ उगीच रावन थंय पळयत तो रावलो. जाय तो वेळ ताणें सारलो. ताका दिसलें हें मोटर कोणाचेंच न्हय. गेलो आनी ते मोटरान चावी आसा ती ताणें पळयली. मोटर उगडलें, आपल्या कुटुंबाक बसयली आनी वेगी तो गेलो एका सुरक्षीत जाग्यार ताणें आपल्या कुटुंबाक दवरली. आनी बाबा भयणीनो, तो आतां चिंतूंक पडलो, कोणाचें तरी मोटर हांवें चोरलें, कोणाचे तरी चोरयेचें मोटर हांव घेवन आयलो, म्हजी चूक जाली. अशें आसतना तो विचार करूंक लागलो, कोणाचें काय मोटर हें. ताका एक पेपर थंय मेवलो भितर मोटरान. हो पेपर ताणें काडलो आनी ताका मोबायल नंबर सांपडलो. हो मोबायल ताणें डायल केलो आपल्या मोबायलाचेर. ताणें म्हणलें, म्हजी चूक जाली, हांवें तुजें मोटर चोरलें, म्हाका बोगूस. आनी दुसरे वाटेनच्यान ताका एक ताडो आयकूंक आयलो, भियेनाका, हांवें 4 जाग्यांचेर मोटरां दवरलेलीं आसात पेट्रोल भरून. कोणाक तर गरज, हांवें मोटराक चावी लावन दवरल्या. तुमकां गरज पडटा तेन्ना तुमी हें मोटर वापरचें, पूण म्हाका तुमी कॉन्टेक्ट करपाक कितें भाशेन संपर्क म्हजो तुमी दवरचो देखून हांवें मोबायल नंबर मोटरान बरोवन दवरला. आज तुवें म्हाका कळयलें, परतून तुवें हें मोटर आपल्या जाग्यार व्हरून दवरचें. आनी बाबा भयणीनो, मनीस खुशाल जालो, कित्याक चोरयेचें न्हय आसलें, पूण आपल्या कुटुंबाक बरे तरेन सांबाळूंक, आपल्या कुटुंबाची राखण करूंक देवान दिल्लें आपल्या कार्य बरे तरेन ताणें सांबाळलें. पयलें वाचप, सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप आयचे परिस्थितींत आमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो लागता. पूण त्या आदीं हें पुस्तक पयलें वाचचे न्हू आदीं आनीक एक घडणी एके अस्तोरीची सांगूंक म्हाका दिसता. ही अस्तोरी जावन आसा, आपल्याक भुरगीं नासलीं, पूण ती माद्र भयण आसली, मदर ट्रिजा ऑफ कलकत्ता, मदर ऑफ द गटर्स अशें तिका म्हणटात. कित्याक ल्हान अनाथ भुरग्यांची गर्भपाठ करून सोडटेल्या आवय बापायची भोव करून अस्तोऱ्यांची ती सेवा करताली. कोडकार वाटेर आसलेले, मरूंक सोडलेले गरीब लोक असल्यांचे गाये पुसून बाबा भयणीनो ती सेवा करताली. एका दिसाक ती एका सुवातेर गेली, कित्याक तिचे संस्था आसली आनी थोडो वेळ रस्तो काडून थंय एक बेकरी आसली. ते बेकरीशी वचून सांजचे वेळार तिणें त्या बेकरीच्या ओनराक म्हणलें, म्हाका थोडे उंडे आसात जाल्यार दी. आनी त्या बेकरींतल्या ओनरान तिचेर काडल्यानी थिपी उडयली, लुती उडयली. मदर ट्रिजा ओगीच रावली
परतून एकदां विचार वच सांगा चल्ली म्हणूंक लागलो. म्हजे लागीं कांय ना. तूं धर्म बदल करता दुसऱ्यांचो. तूं दुसऱ्यांक सगळें सोंपेपण दिता. तूं अस्तरी बरी न्हय. आनी बाबा भयणीनो, त्या वेळार मादर ट्रेझान ह्या मनशाक म्हणलें ती भुरगीं म्हजी न्हय. हांवें तांकां जल्माक हाडूंक ना, पूण म्हजी म्हणून हांव तुजे लागीं भीक मागतां. कित्याक ह्या वेळार तीं बुकीन आसात. तुवें म्हजेर लुती उडयली, बरें आसा. म्हाका कांय परवा ना. म्हाका तूं अकमान कर, पूण तुजे लागीं कितेंय उणें आसल्यार ह्या म्हज्या भुरग्यांक तूं दी. हें म्हणून बाबा भयणीनो ती थंयसरली कोडचल्ली आनी आपल्या घरांत गेली. त्या दिसाक जेवण थोडें आसलें, पूण अकस्मात रातच्या वेळार कोणें तरी दारार बेल मारली. दार उगडलें आनी त्या मनशान म्हणलें, हांव मादर ट्रेझाक मेळूंक सोदतां. बाबा भयणीनो, माद्रीनी ताका सांगलें, तूं फाल्यां सकाळीं यो. आनी ती आतां मागण्याच्या वेळार आसा. आनी मादर ट्रेझान ताचो ताळो आयकलो. तो झगड्यांचो मनीस आसलो, व्हडल्या ताळ्यान उलयतालो म्हणटच गेली ताची सुशी. आनी ह्या मनशान तिका म्हणलें, हे उंडे आसात ते तुका दवर. आनी तो गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं मादर ट्रेझाशी आयलो आनी म्हणूंक लागलो, म्हाका बोगोस मादर, कित्याक हांवें चूक केली. तुवें हे उंडे तुजे खातीर मागूंक नात, पूण हांवें तुका अकमान केलो. तुवें म्हजो अकमान बादाबाद करूंक ना. तुवें म्हजेर थिपी उडोवंक ना. तुवें म्हाका अकमानाची उतरां म्हणूंक नात. हांव रातभर न्हिदूंक ना. म्हाका जेम पडूंक ना. म्हजें कुसेंस म्हाका खावंक लागलें. हांवें वायट केलें. म्हाका बोगूस म्हजें कुटूंब सगळेंच शांतीन ना. आमकां आशिर्वादान भर. आनी त्या वेळार मादर ट्रेझान ताचेर, ताचे बायलेचेर आनी भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालो आनी तांकां शांती मेळ्ळी. त्या दिसाकतान हो मनीस दिसपोटी मादर ट्रेझाचे त्या कोवेंतान व्हरून उंडे पावयतालो. बाबा, एक वस्त बोगसण्याची, एक वस्त कुटुंबाच्या त्या किरीत भाशेन देखीची मादर ट्रेझान ताका दिली ती ताचें जिवीत बदल्लें. An instance from a holy person to a sinful person changed his family life. मोगार भाव भयणीनो, आयचे पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. आनी थंय आमकां मेळटा कशे तरेन एका पुतान आपल्या आवय बापायची सेवा करची. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता, आनी जो आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक म्हणजे लांब जिवीत जियेतलो. जो आपल्या आवयचें समाधान करता म्हणजे कितें तिका आसा तितलेंय तो तिका सवलत्यो दिता, तो सर्वेस्पराची समूड पाडटा. काय बरीं उतरां सिराकाच्या पुस्तकांतलीं. ही उतरां बाबा भयणी आयच्या समाजान आमकां आमच्या कुटुंबान लागतात. आमी तर आमचेरूच नदर मारल्या. आयचे शुभ वर्तमान आमकां मेळटा. मारयेन जेजूक विचारलें, पुता म्हज्या 3 दीस तुका आमी सोदतालीं, खंय आसाय तूं? आनी त्या वेळार जेजून म्हणलें, तुका खबर नासली हांवें म्हज्या बापायचें कार्य करूंक जाय म्हूण? म्हज्या बापायचें कार्य करूंक हांव देव मंदिरांत आसलो. उस्क्यान भरून परतून वाटेन आयले. आपलो पूत खंय सांडलो गाय, आपलो पूत खंय आसा गाय, कोणा सोयऱ्या दायऱ्या बरोबर तर ना. तेन्ना देव मंदिरांत आपलो पूत तिका मेळ्ळो. बाबा सिराकाचें पुस्तक आयच्या समाजान आमच्या घडटा तें आमकां सांगता. पयले सुवातेर आमी बाबा भयणो आमच्या ह्या समाजान पळोवंक जाय, देवाक आमी आमच्या आवय बापायक भुरगीं कशी कितलो मान आमी दिता. जुजेन आनी मारयेन देवाक फावो तो वेळ दिलो. आपल्या भुरग्याक
बरे तरेन तत्वांनी ताणी वाडयलो. आपल्या भुरग्याक ताणी देव मंदिरांत व्हेलो आनी भेटयलो 12 वर्सांचो जाताना. इतलेंच न्हय, ल्हान आसतना ताची शुद्धी करूंक मारिया स्वता आपूण देव मंदिरांत गेली. पूण 12 वर्साचो आसतना देव मंदिरांत परब आसली, ताका थंय ताणी भेट केली. आपलो कायदो ती विसरूंक ना. देवाचें तें देवाक, मनशाचें तें मनशाक, हें ताणी आपल्या जिवितांत केलें. म्हणटूच देवाक फावो तो मान आमी दिवंक गरज. आज आमच्या कुटुंबांनी नदर मारुया. आमी कितलो वेळ मागण्यांक दिता गाय, कितलो वेळ आमी खोरे भोक्तीन आमचें जिवीत कुटुंबान सादता. घडीक आमचो वेळ गाडयांचो शिवोर जाता भितर स्वतांच आवय ओ बापूय. घडीक आमी एकामेकाक आवय बापूय कशी गाडयो मारून पाचारता. हें आमचें शिकप, हें आमची शिकोवण आमची भुरगीं घेतात. दुसऱ्या आपल्या इश्टां बरोबर उलयता आसतना पयली गाडी मारून ते उलयतात. आनी देख हांव म्हज्या खूब दोळ्यांनी पळयलें देखून हांव तुमकां दिता. म्हज्या जिवितांत एक गाडी म्हणजे कितें ती आजून म्हाका खबर ना, मारूंकूय जायना. पूण थोड्यांक कितेंय तर पाचारतलो जाल्यार आपल्या इश्टाक पयली गाडी मारून ते पाचारतात. आमी खंयची देख आमकां देवाक आनी मनशाक बाबा भयणीनो फावो तो मान आमी दिवंक गरज. जेन्ना हांव म्हज्या इश्टाक मेळटा तो बावतिज्म जालोलो, बावतिज्म घेतलेलो देवाची रचना, ताका फावो तो मान दिवंक म्हाका कायदो आसा. तो एका कुटुंबान जल्मला बाबा भयणीनो, म्हणटकूच हांवें ताका देवाची रचना जाल्यार युक्त वेळार फावो तो रेस्पेद हांवें ताका दिवंक गरज. आय हॅव टू preserve his dignity. I have to give him the respect he deserves as a person. Do I anytime look after this? Do I anytime pay attention in order that I may respect my fellow brothers and sisters? Or do I simply look down? Do I simply have a wrong notion about my own family members? आमच्या जिवितांत कुटुंबीक जिवीत जी येता आसतना बाबा भयणू, सिराकाचें पुस्तक आज आमकां उगडास करता. जरी एका बापायक तूं मान दिता जाल्यार तूं आपल्या पातकाचें फारीकपण दिता. आनी आवयक मान दिता जाल्यार तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोलो मनीस कसो जाता. आयज आमच्या आवय बापायक आमी मान दिना. बापायक आमी म्हणटा ओगी राव रे तुय, बंद कर तुजें. मामीक आमी चेडे जाल्यार घरान उदीक तापयता. चेडू जाल्यार ओय तूं ताकाच बरो कर, तुज्या चेड्याक म्हाका बरो करिना. असलें आमचें धोरण जाता. भाऊ भयणीनो, आमच्या कुटुंबांनी एकवट आसता फकत आमकां पयशे मेवतात तेन्ना, आमकां कितेंय तांचे कडेन मेवता तेन्ना आमी तांचे सवें वेता. एकदां आमच्या नांवार भाटां जालीं, एकदां आमच्या नांवार तांची संपत्ती आसा ती आमच्या नांवार जाली, तांकां आमी कोणशाक मारता. वी डोंट केअर फॉर देम, वी डोंट लूक आफ्टर देम, वी डोंट इवन बॉदर टू सी वेदर दे आर इन गूड हेल्थ ऑर नॉट. आयज सिराकाचें पुस्तक परतून एकदां आमकां सांग, जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. जायती आमची कुटुंबां आसात, तांच्या जिवितांत बाबा भयणू शांती ना. दे डोंट हॅव पीस इन देयर ओन फॅमिली. कित्याक ताणें आपल्या आवय बापायक सोतायला, ताणें आपल्या सासूपायक सासूमायक सोतायल्यान, ताणें आपल्या पुर्वजांक सोतायल्यान सूख संतोश तांकां ना. तांची भाटां खायल्यात, तांची पिडापीड तांकां दिल्या जाणटे पिराय, तांकां आजिलान घातल्यात. कित्याक शिरी पडटा बाबा भयणू? त्या जाणट्यांनी बरें मागचे सुवातेर घडीक आपल्या अस्कोतायेन तुमकां शिराप सोडल्यात. तुमकां बरें मागचे सुवातेर आपल्या असक्त वेळार दुकानी ती रोडल्यात. तुमकां बरें त्या वेळार देवा लागीं बोगसणे मागून घेवचे सुवातेर ताणें घडीक म्हणलां तुमचें पाड पळोव. आनी खरेंच तुमचें पाड जालें, जाता आनी जायत आसा. कित्याक आमी आमच्या भुरग्यां बाळां सवें संतोश भोगतल्या जाल्यार आमच्या आवय बापायक मान दिवंक गरजेचें. ताच्या मागण्याचो फोड आमकां मेळटा. जेन्ना आवय बापूय आमकां मागतात तेन्ना भाव भयणो
खरेंच आमचें कुटूंब उदीक सुफोड जाता, कुटूंब आमचें शांतीन जिवंक पावता. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेता, लांब वर्सां. म्हणजे आपल्या बापायक आनी आवयक तर मान दीत, तीच आवय बापूय देवा लागीं मागता, सायबा म्हज्या पुताक जायतीं वर्सां बरे भाशेन दवर, आनी खरेंच जियेतात जायतीं. जो आपल्या आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची सुमूट पाडटा. बाबा भयणीनो, आज आमी आमच्या भुरग्यांक जायते फावटी बागेवन पावलो आमकां म्हणटा, भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वागूंक गरज. आमी जायते फावटी घडीक देवाच्या मोगान वाडयता, पेल्याच्या दुर्दशेन आमच्या जिवितान आमी वाडूंक सोदिना. कित्याक? कितेंय तर आमी घरांत हाडलें, हें तुजें, हो मोबायल तुजो, हें ड्रेस तुका, ही चॉकलेट तुका. स्वार्थ, सेल्फीश आमी शिकयता बाबा भयणी. भुरगें ल्हानूच आसतना ताका आमी जाता तितले टॉयज, खेळ हाडून दिता. फकत तुजें, ही सायकल तुजी, तुज्या भावाची न्हय. भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हणटच म्हणटात, मामी हें म्हजें. आयज काल आमच्या घरांत आमी बांदता तेन्ना पळय आमी कशे तरेन बांदता तें. आमी कितें करता, हो रूम व्हडल्या चेड्याचो, हो रूम दुसऱ्या चेड्याचो, हो आवय बापायचो. कित्याक? आदीं तुमी रावन आसलीं एके सुवातेर, एकाच रुमान सगलीं न्हिदोन आसलीं. ना फादर, आतां प्रायवसी जाय न्हू, फाल्यां तेजी बायल येतली, मागीर ती आमचे कडेन झगडटली. खंयची झगडी? तुका झगडपाचें मन आसा देखून झगडी जातली. आज आमचें धोरण अशें, ते रुमांनी वचून पळयात, ना फादर ताका हें बरें दिसता म्हणटा ती बेड हांवें घातल्या, AC घातल्या, ताका फ्रीज दिल्या, ताच्या रुमान TV घातल्या, सगळें कम्फर्ट, पूण एक आल्तार ताच्या रुमान ना. हांव ह्या दिसांनी इस्टर ब्लेसिंगाक गेल्लो तेन्ना थोड्या घरांनी गेलो आनी पळयलें आल्तार खंय आसा, बेश्टो पिलराचेर मारला कोणें तरी. आल्तार खंय आसा, बेडरुमान आसा कोणाच्या. आल्तार खंय आसा, ना वाटेर आसा. ही पुरो न्हू फादर वाट, ना लोकांक येवपाक बऱ्याक पडटा. हेर कितें आसा, डायनींग प्लेस, आवय सारकें ते भाशेन, बसपाक सारको ते भाशेन सोफा. देवाक जागो ना आमच्या घरांत. बाबून आमचें धोरण कुटुंबाचेर आयज आमी नियाळटा तेन्ना कुटुंबाचें व्हडतेपण आमी सांबाळुया म्हूण आमकां सिराकाचें पुस्तक सांगता. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिराये ताचो सांबाळ कर, ताच्या जिवितान ताका दूख दिनाका. सिराकाचें पुस्तक हांव सांगना, म्हजी उतरां न्हय. म्हणटच तुमकां सिराकाच्या पुस्तकान मेळटा, तो गिन्यानान हुस्कोच जायत जाल्यार पर्यंत तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. आमी आमचो बापूय बाबा भयण्यो जाणटो जाता तेन्ना आमी कितें म्हणटा, ओगी राव रे थिंगा बस, कित्याक स्वतायता आमकां. बाबा भयणीनो, तूं भुरगो आसतना तुवें कितलो बापायक स्वतायलो तो तुका खबर आसा? तुजे पासत ह्या बापायन कितली घाम वारोयल्या ती तुका खबर आसा? तुजे पासत घडयेक बापूय पियेलो जाल्यार पर्यंत तुजो हुस्को ह्या बापायन दवरलो, ही तुका खबर आसा? आमी बाबा भयणीनो उतरां कितेंय म्हणटा, आमी आमच्या आवय बापायक दुखयता. तुमी आज आवय बापूय जाली, तुमची भुरगीं तुमकां कितलो मान रेस्पेद दितात तो तुमी पळयात. कित्याक तुमी तुमच्या जिवितान तुमच्या आवय बापूयक मान रेस्पेद दिवंक ना. तुमच्या जिवितान तुमच्या सासूपायक सासूमायक घडीक बरे तरेन तुमी लेखूंक ना. कित्याक सून सदांच सजमता, सासूमाय म्हजी राड. सासूमाय सजमता सून आयल्या पुताक आपलो करूंक. जिवीत आमचे भाशेन म्हणटकूच काय बरें सांगता, गिन्यानान हुस्कोत जायत जाल्यार पर्यंत तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण, पळय बाबा भयणो कितलीं खर उतरां, तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करूं नाका. आनी आमी कोत्ता, आमी घट रगत शिजता, आमी हात उखलता आवय बापायचेर, मारूंक वेता, दुखोलता. क्रिस्तांवपण आमचें. आनी आमी मागीर इगोजीन येता आनी म्हणटा, सायबा म्हाका बगूस, हांव पातकी सर्व देवा तुमकां बावंडो,
जालें कॉमेस काबार मागीर कुमसार ना आमकां मागीर आमकां भितर हाता भितर हायले म्हणटच मागीर कितें करता बियर बॉटल घेतात बसतात मारलें बियर 2-3 जाण इश्ट मेवले थंयसर आमचे मागीर भासाभास आरे आयज फादरान कितें शॅरमांव सांगलां सगळीं तासल्यात आमकां बाबा भयणीनो आमचें धोरण क्रिस्तांवपणाचें अंतस कोन्न मेल्लें आसा हाका लागून आमी नकळो आमी कितें करता तें आमच्या आवय बापायक रोगतान बोड आसता तेन्ना आमी तांकां बरे तरेन मानान लेखिना बरे तरेन बरें उतर आमी तांकां दिना ताका लागून काय बरें आसा तुजें गिन्यानान अस्कोतो जायत जाल्यार पुरेन सुस्निकायेन ताका मानून घे तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपरवा करिनाका बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचोना म्हणटच तुज्या बापायक तूं मोयपास दाखयताय ओ केन्नाच देव सुद्दां विसरचो ना म्हूण सिराकाचें पुस्तक तुका सांगता पूण तूं मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक तोच मोयपास तुका उपयोगाक पडटलो म्हणटच जो तूं मोयपास तुज्या आवय बापाय सवें दाखयता तूं पातकी जिवीत जियेता देव तुका ह्या बऱ्या कोरण्या खातीर तुका बोगसणें दितलो गॉड वील फॉरगिव यू बिकॉज ऑफ दीस कायंड डिड्स because of your good attitude towards your parents, because of your good behavior, because you have been going out of your way in order to see that your parents live a good life. बाबूनो एका मनशाक बाग जेन्ना ताचो आवय बापूय 80-90 वर्सां जियेता कित्याक जियेता काय ती कित्याक तांकां संतोश मेळटा आपल्या भुरग्यां सवें जीव आज आमकां विचार करुया आमी तर आमच्या कुटुंबाचे बाबा भयणीनो किरीत भाशेन व्हडतेपण सांबाळून दवरता जाल्यार जेजून कुटुंबीक जिवीत जियेलो आमी ह्या कुटुंबान आमचें जिवीत जिवंक व्हडतेपण कितें तें सोदून काडुया आमच्या आवय बापायक बरो तो फावो तो मान दिवया आनी आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक फावो तो वेळ तुमी दियात जायते फावटी घडयेक पयशांचें म्हत्व तुमी चड पळयतात म्हाका हांगासर वचोंक जाय आय हॅव टू गो फॉर माय ऑफीस आय हॅव टू गो एंड सबमीट दीस आय हॅव टू फिनीश दीस प्रोजेक्ट म्हाका वेळ ना घरान म्हज्या भुरग्यांक आय डोंट हॅव टायम फॉर माय चिल्ड्रन तांकां वेळ दियात तुमच्या वेळाक तीं आशेतात तुमच्या मोगाक तीं आशेतात तुमच्या सांगाताक तीं आशेतात दे आर लॉंगींग फॉर युअर कंपनी दॅट यू मे लव देम दॅट यू मे केअर फॉर देम तुमी म्हणटली फादर पूण हांव करिना सगळें कोत्ता तें तांचेच पासत वय बाबा भयणीनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक किरीत भाशेन ओदीक वेळ दिता तेन्ना एक कुंभाराचे भाशेन भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायच्या हातान तुमी रावात एक कुंभार जसो आयदोणाक बाबा भयणीनो आकार दिता ते भाशेन तुमचे आवय बापूय तुमच्या जिविताक आकार दितली आनी तुमी ओदीक बरी नागरीक जावंक पावतली आज मदर ट्रिजाचो आमी उगडास करता बाबा भयणीनो जेन्ना ती एका कोडकाराची गाय पुसताली एका मनशान येवन तिका विचारलें मदर तुका वीट दिसना ह्या मनशाचे कोडकाराचे गाय तूं पुसता किडे भायर काडटा तुका वीट दिसना आनी तिणें म्हणलें आय सी क्रायस्ट इन हीम वेन आय क्लीन हीज वुंड्स आय सी क्रायस्ट इन हीम म्हाका ताच्यान क्रिस्त देखूंक येता हाका लागून म्हाका तुवें ओकमान दिसना म्हाका वीट येना बाबा भयण आमच्या कुटुंबान आमची आवय बापूय जावन आसा देवाक आमी पळयना पूण म्हणटात आवय बापूय जावन आसा देवाचो उपकार आज आमचे कुटुंबाचें व्हडतेपण मारयेन आपल्या जिवितांत जेजूक दाखोड केलें आमी तेच भाशेन जीव वावरुया हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच सर पदवेदार बापा मुखार आतां आमी दवरुया आमच्या धर्मीक वडिलांनी पवित्र कुटुंबाचे गूण पवित्र सभेच्या मनांत रिगोवन
असलेंच कुटुंब घडोवंक तांकां आदार दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा, ही मागणी मारयेन नितीन स्वतान आनी व्हडा मोगान आपली जबाबदारी सारकी पावयली. तेच भाशेन आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी आख्खो राजकारभार चलयतना स्वताचे नितीचे आनी आख्खे परजेचो एक सारको मोग करतले जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा, ही मागणी कुटुंबीक जिवीत आमकां मोलाचें देणें आनी आमच्या कुटुंबांत जियेतना दुस्मानकाय नाटकाय आपस्वार्थपण पयस दवरून मारये भाशेन कुटुंबाचें व्हडतेपण वळखून आमी जेवंक बापाची मोजत आमकां मागुया. दोयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा, ही मागणी आयज सबार कारणांक लागून जायते घराबे दोशी जाले आसात. असल्या भाव भयणींनी मारये झुजे आनी जेजूचे आसने आपल्या जिवितांत आपणावून नव्यान आपलें कुटुंब मजबूत करूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा, ही मागणी आयज माउंट कार्मल समुदाय देवसा पिकेन आनी संत तेरेजा ऑफ कलकत्ता समुदाय देवसा घरांत हे नव्यानाचे मिसाचे भेटेची तयारी करतात. हे वाड्यांतल्या समेस्त कुटुंबाचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. दर एक वांगड्या एकचारान जेवन सोबापणान वावरून आपल्याक दिलेले मिसांव फुडें व्हरोंक तांकां बळान आनी कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा, ही मागणी. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन आज जल्माचो दीस समोर उमता लाविनो फेर्नांडीसाचे खातीर, तशेंच लिबेरेता आनी हिलारियो आनी आपल्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायलां तांचे खातीर मागुया. आनी आमी सगळीं आमची आवय बापूय जी मरून गेल्यान तांकां सासणाचो विसो दी म्हूण देवा लागीं मागुया. ओगीच रावन हे वेळार आमचो गुन्यांव आमी उडकुया. कितें आमी दुखयलां जाल्यार सायबा आमकां बोगोस म्हूण देवा लागीं मागुया. भोव सुर्गीच्या बापा, आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. कुटुंबीक जिवीत जियेतना उदीक आमी ल्हानविकायेन शाणेपणान आनी दुसऱ्यांचे सेवेक आमी तयार आसूंक आमची मागणी तुजे मुखार दवरतना आमकां ती फावो जाल्यार दी म्हूण आमी तुजे लागीं विनवती करता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भितर वेळार कितें खावया कितें C11. Święta
उबी रावया. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मयेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या नांवाक सर्गीस बोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा बाग्योंत मदर ट्रिजा ऑफ कोलकाता हिच्या पोरबे दिसा दिनवाशी काळजांत आमी तुका जेजूच्या मोरना पुनव शेवणपणाचो योद्न समर्पिता. ताचे सोक्तेर पोरण्यो संवसारी जिणेच्यो चालीव साणून सर्गीच्या नव्या जिविताचे वाटेत आमी चलुशें कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सूर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सूर काडियान सूर तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या मदर ट्रिजा ऑफ कोलकाता ह्या भक्ता पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटाव. आपल्या औरंगाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo sorvespo tu Covid, Covid, Covid. Dolbaranzo sorvespo tu Sorgani somsa molia tuja voi boa. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेसू मेलो, जेसूची वंसला, जेजू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसूची वंसला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक ग्रास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, कार्दियल फेराव आमच्या गौडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पोरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती चपोती बागयोन सुसे बागयोन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. दोन दिसाक कुटुंबीक वातावरणान आमी जियेता तेन्ना ओदीक एकामेकाक मानान लेखूंक ओदीक आमी सुर्गीचे तेवे आमकां एकठांय करूंक आमकां त्याच जेसून प्रार्थनांतल्यान शिकयला. कोतकोत्यान सगलीं बरोबर हात जोडून जेसून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गास जाता तशीच आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटान सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांगले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसका जे खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकदाचो प्राण म्हाका बळकी मेळटली. जेजूक आमच्या काजळी शेवंक वेतना गीत गावया. गिताचो T47. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. Soy
आसा थंय प्रिती भोग आसा थंय देवाची आसा थंय प्रिती भोग आसा थंय देवाची आसा उबी रावया, प्रार्थुया. उमोर देवा आमच्या मोगाळ बापा बागयोन मादर ट्रेजाचे कोलकाताचे देखिवोन जिणेचो उगडास करून तुज्या एकल्याच पुताचे कुडी आनी रोगतान आमी वांटो घेतला. ताच्या बोडान संवसारांतले चणचोल वस्तूंक लब्ध नासतना तुज्या खोऱ्या मोगाच्या मार्गात ती रावंक आनी अशें स्वर्गात तुका रूप रूप भोगूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज खेरीत भाशेन देवस्वा ह्या वाड्यांत रावतली सगलीं आमची भाव भयणां देवस्वा पिकेन आनी देवस्वा घरांत तांणी आज सेवा धर्मीक मांडावळ बरे तरेन केली देखून आमी काळजांतान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां नवें जाल्या उपरांत आमचें कॅन्टीन आसा. तुमी ह्या कॅन्टिनांत खेरीत भाशेन वचून दान मन घालचें. तुमचें कितेंय आसा तें विक्रेक घेवचें, कित्याक तो प्रॉफीट तांकां वचना, तो आनी कोणाक वेता. म्हणटकूच ती करतात जाल्यार तांच्या वावराचो फोड तुमी तांकां दिवचो म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात कुटुंबीक जिवितांत भोव करून आमच्या आवय बापायक मान दिवन आनी भुरग्या बाळांक आमी बरे तरेन मानान लेखूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hymn number T46. चोत्रायदोची सांगल्या ते भाशेन फुलां तुमी सायबीण माईच्या पांया लागीं लायतली आनी ती घरा व्हरतली आनी तुमच्या आल्तारांत तुमी दवरतली म्हूण मागता. Por salutar
गीत गाऊया T56. This